सुरवातेक आमी गायन घेवया A26 पेज 13 A26 पेज 13 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. इश्टानो, आयज सव्वो दीस बागयून आंतोनीच्या त्रेजेनाचो आनी आयज आमी हांगासर आयल्यान ही आयज आमकां एक संदी परतून एकदां कुटुंबाची नदर घालूं आनी आमचें कुटुंब ओकोण करूं. कित्याक आयचो विशय आमच्या संबंदाचेर नियाळ करूंक आमकां हुस्कायता. जिवितान संबंदान आमी जियेता, पूण जायते फावटी हेच संबंद सांबाळून हो संबंद दवरून जिवंक घडी चुकलां जाय. ह्या वेळार देवाचें बोगसणें मागुया. कालतिकायेन म्हणुया, हांव पात्री सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणी म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बाकीन सुदांत सांगपार सगल्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणी म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थना म्हाका. सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. ह्या वेळार आमची इंतेसांवां देवा मुखार आमी घालुया. हे मिसाचे इंतेसांव देवा कारगां दिवंक बेडयता टोनी आनी जुली डायस तांचे पासत आमी मागुया. तेच भाशेन आमी आमच्यो गरजो घेवन आयल्या. कोण पिडयेंत आसात, नोकरी सोदतात, भुरग्याच्या देण्याक आशितात, जिवितांत सांगाती सोदतात, वेगवेगळे प्रश्न गरजो आमच्या कुटुंबाचे आमी घेवन आयिल्लीं आसा. एकामेका पासत आमी मागुया. तेच भाशेन आमच्या कुटुंबान आमचे संबंद जे तुटोंक पावल्यात ते मजबूत जावं आनी दवर एकल्याक संबंदाक मोल दिवंक म्हत्व दिवंक आमकांय करपाक मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सासणाच्या देवा, तुवें पादवाच्या बागेवन तांतुनी कोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदान आनी गोरजेकांतांक असल्याचो तीर आसलो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून शिलचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गरजांनी ताची मजूत आमकां मेळूं. आमच्या सोम्या जपता जेजू क्रिस्ता हावोरवी
तो करो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. तोबिताच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी लग्नाची परब सोमतोच तोबितान आपल्या पुताक तोबायासाक आपोवन म्हणलें, म्हज्या पुता, तुज्या सांगाता वचून आयला ताका तुवें कितें फारीक करूंक थारायलां? थारायलेल्या वोन ताका ओदीक दी. म्हणटोच तोबियासान आपल्या सांगात्याक आपोवन सांगलें, तुवें म्हाका केलें तितल्याची मजुरी कशी? तुवें पोत्तून हाडला ताचें अर्थ तुका दवर आनी शांतीन वच. तेन्ना राफायलान तांकां दोगांयकूय कुशीन व्हरून म्हणलें, देवाची वाखाणणी करात आनी तुमचे पासत ताणें केलां तितल्याय खातीर सगल्या रोचना हुजीर ताची तुस्त करात. ताचें नांव वाखाणात आनी वयर काडात. सगल्या मनशां मुखार फावो ते परी देवाची कर्तुत्वां परगट करात आनी ताका आर्गां दिवंक केन्नाच विसरूं नाकात. राजाचो घूट सांबाळल्यार बरो, तरी देवाची कर्तुत्वां परगटूंक एक व्हरतो कायदो. फावो ते परी ताका आर्गां दियात. बरें तें करात आनी तुमचेर कांय वायट येवचें ना. आडगां नाडगां करून गिरेस्कार एकठांय कोच्चे सुवातेर उपास करून मागणें केल्यार आनी प्रमाणीकपणान जिवन भीक घेतल्यार ओदीक बरें. भांगार पुजावचे सुवातेर भीक घेतल्यार ओदीक वर्तें. भीक मरणांतली वाटायता आनी सगल्या पातकांतली नितोळ कोत्ता. भीक घेतल्याक तांकां भरपूर जिवीत मेळटलें. पातक कोत्तात आनी वायट मार्गार चलतात ती आपणाकूच नुस्काण कोत्तात. कांयच लिपो नासतना हांव तुमकां सगलें सोत तें सांगता. राजाचो घूट सांबाळल्यार बरो, तरी देवाची कर्तुत्वां परगटूंक एक व्हरतो कायदो. हें तुमकां हांवें एक पावट सांगलां. तूं आनी सारा मागणी कोत्ताल्यात ती हांवें मैमेवंत सर्वेस्परा मुखार पावयलीं आनी वाचलीं म्हूण जाणो जायात. तूं मेल्ल्याक निकिपितालोय ती खबर हांवें पावयली. जेन्ना जेवणावयलो उठोवन मेलेल्याक पुरूंक वचूंक तूं फाटीं सरूंक नाय, तेन्ना तुज्या भावाताची परिक्षा करूंक देवान म्हाका धाडलो. आनी तशेंच तुका आनी तुजे सुनेक बरी करूंक म्हाका पाठयलो. हांव राफायल सोरेस्पराच्या वैभवा मुखार भितर सरूंक तयार आसात आनी भक्तांची मागणी देवा मुखार पावयतात त्या दुता मदलो एकलो. आनी आतां पृथ्वीचेर सोरेस्पराची वाखाणणी करात आनी देवाक आर्गां दियात. म्हाका धाडलोलो ताचेशी वेचो म्हजो वेळ पावलो. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. आमचो देव जियेता सासणांक सासणांक ताचें नांव व्हड जावं. सगळीं म्हणुया, आमचो देव जियेता सासणांक सासणांक ताचें नांव व्हड जावं. सोरेस्पोर एकदां खास लायता आनी एकदां बक्षिता. तो मनशाक खोल नरकांत घालता आनी ताचो सामको बोस जावपांतली तांकां वाटायता. कोणूच ताच्या हातांतलो वाटावना. आमचो जबाब, आमचो देव जियेता सासणांक सासणांक ताचें नांव व्हड जावं. तूं सगल्या काळजान आनी सगल्या मनान
ताचेशी परतून येशी आनी प्रमाणीकपणान ताचे मुखार चलशी, तो तुजेशी परतून येतलो आनी तुका आपले मुखामोळ आनीक लिपोवचो ना. आमचो जबाब: आमचो देव जी येता सासणांक सासणांक ताचें नांव व्हड जावं. पळय, कितल्या बोलेपणान तो तुका वेंगयता. व्हडल्या ताल्यान ताचे उपकार आठय. न्हीद कोत्तेल्या सोरेस्पोराचें नांव वयर काड. एग्यो काळजाच्या राजाची वखाणी कर. आमचो जबाब: आमचो देव जी येता सासणांक सासणांक ताचें नांव व्हड जावं. हांव जाल्यार म्हज्या पद्देसान ताची वखाणी करून गायता. पातोक केलेल्या राष्ट्रांक ताची पदवी आनी वतेपण परगट कोता. आमचो जबाब: आमचो देव जी येता सासणांक सासणांक ताचें नांव व्हड जावं. पातक्यानू ताचेशी परतून येयात. तुमची चाल ताचे मुखार प्रमाणीकपणाची जावन दी. घडये तो तुमकां आपलें बोलेपण दाखयतलो आनी तुमची दया करतलो. आमचो जबाब: आमचो देव जी येता सासणांक सासणांक ताचें नांव व्हड जावं. शुभ वर्तमानांक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. सोरेस्पोराक जोय जोय. खोशे मनान जी कोण गरीब ती खरेंच बागी. सर्गीचें राज खरेंच तांचें. सोरेस्पोराक जोय जोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू एका गांवांत भितर सरलो आनी मार्ता नांवाची एके बायलेन आपल्या घरांत ताका सोनिमान केलो. तिका मारिया म्हणलोली एक भयण आसली. ती सोम्याचें उतर आयकूंक ताच्या पांयां लागीं बसून रावली. पूण मार्ता घरच्या रातींनी बारी हारपीट जाताली. ताच्या फुडें येवन तिणें म्हणलें, जेवणाचो सगलो भार म्हजे भयणीन म्हजेरूच सोडला म्हूण तुका कांयच पडूंक ना. येवन हात बोट घाल म्हूण सांग तर तिका. आनी परती पाडून सोम्यान म्हणलें, मार्ता मार्ता, कितल्या वस्तूंची म्हूण दासती तुका, पूण थोड्योच वस्तू वो एकूच गरजेची. मारयेन बरो तो वांटो वेचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो खाण घेवचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. इश्टानो, आयच्या ह्या 6व्या भाग्यो नांदुनीच्या त्रेजेना आमचो विशय म्हणल्यार कुटुंबान संबंद घरांत रावतल्या सगळें सांबाळुया. संबंदाचेर नियाळ करूंक, संबंद सांबाळूंक आयचो विशय आमकां उलो करता. म्हाका एक काणयेचो उगडास येता, जी काणी हांवें जायते फावटी सांगल्या आनी म्हाका ती बरी दिसता. ही काणी एके सुनयेची आनी एके सासूमायची. आमी जाणात सदांचे भाशेन सुनये आनी सासूमाय मदें तितलें बरें आसना. हें सैमानूच आसा. आनी अशेंच एक सून आपले सासूमाय सांगाता रावताली. तिचें जिवीत सारकें कोडू जाल्लें. तिच्यान जाय नासलें रावंक. तिका ते घरांतली बाय सोरूंक दिसताली. आनी हेच पासत एक दीस ती कावन्सिलरा सोरशी गेली. दोतोर, सायकोलॉजिस्ट ताचे सोरशी गेली. म्हणल्यार त्या दोतोराक आपले हाल उपद्रे सांगूंक
गोश्ट सांगूंक आनीक हेच भाशेन ती दोतोराक सांगूंक लागली पळय म्हज्यान जायना त्या घरांत रावं म्हजी सासूमाय सांगाता रावं म्हाका ती एक मारूंक दिसता जिवीत काबार करूंक दिसता म्हज्यान जायना आनी जरी तर हें चडत गेलें वाडत गेलें हांव तिका मारतली आनी हांवें येवजिलां तिका मारूंक विंग घालन मारूंक आतां हो दोतोर सायकोलॉजिस्ट कावन्सिलर भियेलो अरे ही आनी मारूंक वेता कितें तरी करूंक पडलें दोतोरान म्हणलें पळय तूं मारूंक सोदताय न्ही मार पूण तुवें जरी तर विंग घालून मारलें लोक तुकाच धरतलो सुनयेन मारली म्हणून सून बरी नासली म्हणून सून झगडटाली म्हणून तुका हांव आयडिया दितां हें कर तूं हांव तुका विकाची पिल्लां दितां हींच विकाची पिल्लां तूं तिका 1 म्हयनो तरी सोपान मिक्स करून तूं तिका दी एक बरो सोप तयार कर त्या सोपान एक हें विकाचें पिल्ल घाल आनी तूं तिका दी आनी पळय ह्या दिसांनी तूं तिचे लागीं झगड नाका ती कितें सांगता तूं बरे भाशेन ओगेन्स्ट राव आनी तूं तिका स्मायल दी बरें उतर दी आनीक उगडास दवर हो सोपूय दी हें विकाचें पिल्ल घालून आनीक ही वस्तोरी सून आसली ती कुशाल जावन गेली अशे भाशेन 1 म्हयन्यान सासमाय गावन नाटक करतली म्हणून गेली पयल्या दिसा बरो सोप केलो त्या सोपान विकाचें पिल्ल घातलें आनीक सासमायक व्हरोन दिलें सासमाय अजाप जाली हें आनी कितें खंयच्यान हें सून म्हाका इतली बरी करूंक लागली सोप घेवन येता ओके आसूं कितें म्हणटा जाल्यार सून परतो जबाब दिना जाली पूण बोलतें जाल्यार स्मायल दिताली ओगीच रावताली आनी सदांच सोप दिताली हे भाशेन जायते दीस गेले आनी तांचे मदें सासमाय जी कडक आसली तीच मोव जाली तिवूय आपले सुनेक बरें बरें रांदून दिवंक लागली जी तापयताली आतां बरें उतर दिवंक लागली आनी हे भाशेन 1 म्हयनो जाता म्हणल्यार दोगांयचे मदें जे संबंद बिगडलोले ते आतां बरें जाले आनी तेन्ना सुनेक कितें तरी खावंक लागलें कित्याक 1 म्हयन्यान जरूर म्हजी सासूमाय मरतली विकाचे गुडयो दिले बरो धांवन आयली दोतोराशी कावन्सिलराशी पळय आमचे संबंद पिडार जाल्ले ते आतां बरें जाल्यात आनी म्हाका नाका म्हजी सासूमाय मेल्ली इतले दीस हांवें 1 म्हयनो तिका हांवें ही विकाची गुडयो दिल्यात कितेंय तरी कर म्हजे सासूमायक आतां साल्वार कर दोतोरान म्हणलें भिवची गरज ना तुका हांवें विकाच्यो गुडयो दिवंक नात त्यो विटामिन्साची पिल्लां दिल्लीं हांवें तुका तुजो संबंदूय गोड जालो आनीक तुजी सासूमाय विटामिन्साची पिल्लां घेवन गोड जाली आयज सोपांत पिल्लां घालूंक हांव सांगोना पूण संबंद गोड करूंक सांगता हें गरजेचें आयज ह्या कुटुंबान कितें जाल्लें काय ओय संबंद तुटलोले पूण ते तुटलोले तशेंच सांबाळून दवरून आनी पास्ट करूं जातालें पूण त्या दोतोरान ही सुनेक बरो उपाय दिलो आनी अशेंच कितें आयचो विशय आमकां उगडास करता कुटुंबांत आसलेले संबंद बरे उपाय घेवन आमी ते सांबाळूंक जाय मनशाचे जरी तो नदर मारीत आनी केरी भाशेन आमकां डॉमिनिक मिले आनीक सेझर गोन्झालीस हाच्या पुस्तकान ह्युमन फावंडेशन तातूंत तो म्हणटा मनशाची बुनयाद म्हणटात ती रिलेशनशिपाचेर संबंदाचेर दवरलेली आसा आनी 3 भाशेचे संबंद पयले सुवातेर देवा लागीं दुसरे सुवातेर मनशा लागीं इंटरपर्सनल 1-to-1 रिलेशनशीप आनी मनशा लागीं संबंदान जे येता आनी सैमा लागीं कितेंय जावं मनशाक जरी तो रोचला मनीस दुसऱ्या मनशा सांगता संबंदान जिवंक आनी ताकाच लागून आमी म्हणटात मनीस एक जुळो न्ही मॅन इज अ सोशल बींग आमकां मनशां जाय संबंदान जिवंक जाय जरी तर आमी तांकां वळखोनात देखून जाल्यार हांव प्रवचन करतां कोणाक जरी तर घुंवड आयली थंयसरलीं 2-4 जाणां ताका आदार दिवंक वेतेलीं कित्याक हें आमचे भितर आसा मनीस ऑटोमॅटिकली रिलेट जाता दुसऱ्याक ओडटा दुसऱ्याक
कित्याक हे मनशा भितर आसा ही देवान थांग घातलेली आसा कित्याक देवूच संबंदान जियेता पवित्रित्वेन आमी जाणा देव बाप देव पूत पवित्र आत्मा आनी ह्या पासत मनीसूय बी संबंदान जियेता आनी हो संबंद व्हडा प्रमाणान आमकां कुटुंबान दिसती पडटा कित्याक कुटुंब एक सुवात जंयसर संबंदाचे गांठीन आमकां सगल्यांक बांदता जावं ती गांठ रोगताच्या एकवटान बांदलोली वो इश्टागोतीन बांदलोली वो सोयरीगोतीन बांदलोली आनी त्या पासत रोगताच्या बांदपासान बांदलेलो कुटुंब एक्सटेंड जाता सोयरीगोतीन बांदलेल्या कुटुंबा सरशी थंयसर कुटुंब आनीक व्हडलो जाता होच कुटुंब आनीक व्हडलो जाता जेन्ना आमी इश्टागोतीच्या बांदपासान बांदलोलीं आसत तर पळोवंक गेल्यार आमी एक कुटुंब आनी त्या पासत परतून परतून म्हणटा आमी देवाचो कुटुंब आमी सगळीं भाव भयणां हाका लागून म्हणटा कित्याक न्हूच आमी रोगताच्या बांदपासान बांदलोलीं आसात सुतान पूण आमी सोयरीगोतीच्या बांदपासान बांदलोलीं आसात आनी इश्टागोतीच्याय बांदपासान बांदलोलीं आसात आनी ताका लागून हें सूत जें आमकां एकवटान बांदून दवरता संबंदाचें सूत तें खंय तरी एक एक फावटी तुटता जावं तें म्हज्या उतरांक लागून वो म्हज्या स्वभावाक लागून कित्याक आमी सगळीं वेगवेगळीं वेगवेगळ्या मनाचीं वेगवेगळ्या स्वभावाचीं खंय तरी हें सूत तुंटा आतां कितें करप सूत हो संबंद तुटलो जाल्यार तसोच धरप ना हाका लागून आमकां रचूंक ना देव आमकां उलो मारता हे संबंद सांबाळूंक जे तुटल्यात ते भरून हाडूंक आनी हे खंयसर शिंकतात आमी आनी खंयसर पयले वेव्हारान घालतात कुटुंबान आनी ताका लागून आयच्या वाचपाचेर आमी नदर मारूया हे कुटुंब कसले आसले हे संबंद कसले आसले काय ते पळोवंक पयले सुवातेर पयलें वाचप ह्या दिसांनी काय बरें आमकां संदी मेळ्ळी तोबिदाच्या पुस्तकाचेर नियाळ करूंक तोबिदाच्या पुस्तकान आमकां कुटुंबाचें व्हडटेपण दाखयलें आनी आयज आमी शेवटाच्या भागांत आसा तोबिदाच्या पुस्तकान आनी हांगासर आमी पळयता आतां तोबियास आपले घरकान्नी घेवन घरा येता आपल्या आवय बापायक मेळोंक तोबीत आनी आन्ना थंयसर तांकां मेळोंक तो येता आनीक तांकां मेळ्ळ्या उपरांत हांगासर ती कुशाल जातात कुशालकायेन वेळ सारतात आतां तोबिताचे दोळ्यांक दिश्ट आयली तोय ताकाय बी ताका पेकोवणी मेळ्ळी आनीक शेवटाक हो कुटुंब एक जाता तो दिसती पडटा पयलो आमकां शिकवण म्हणटा ती संबंदां वयर हो भुरगो जो पयस आसलो ताच्यान थंयसरूच आपलो कुटुंब करूंक जातालो रावंक जातालें पूण ना म्हजी आवय बापूय आसा हांव वेतां थंयसर मेळोंक संबंद ओडून हाडटा पयस दवरिना आनी हाकाच लागून संबंद गरजेचो ह्या संबंदाक लागून हो पूत आपल्या बापायशी ओळोन येता हें गरजेचें आयज काल कितें दिसता संबंद ना जावन आमी पयस वेता तुटोन वेता पूण संबंद एक लास्टीक कशी आमकां एकठांय जाता दुसरे सुवातेर थंयसर सगलें जाल्या उपरांत सगलें कुशाल आतां जे त्रासाचे कोश्टाचे दीस आयले आतां कुशालकायेचे दीस ह्या कुटुंबान येतात आनी हांगासर तोबीत आपल्या पुताक सांगता पळय तुजो सांगाती आसलो तुजे वाटेर जाणें तुका कंपनी केल्लो तांकां खबर नासली तो देवदूत राफायल म्हणून तोबीत आपल्या पुताक सांगतात पळय ताका कितें दी कित्याक ताणें तुका आदार दिला तुजे सांगाता तो भोंवला जाय तो तुका आदार दिला एके भाशेन तोबीत आपल्या पुताक शिकयता टू एप्रिशिएट द रिलेशनशीप म्हणल्यार ज्या इश्टान तुजो आदार केला तुका आदार दिला ताका तूं कितें तरी दी बेश्टो साडी नाका ताका ताणें कितें केलां तें बेश्टेंच सोडी नाका पूण एप्रिशिएट कर ताणें कितें केलां तें आनी तोबियास ताका एप्रिशिएट करता कितें तरी दिता दुडू आनी त्या वेळार हो देवदूत राफायल म्हणटा ताका गरज नासली दुडवाची पूण तो तांचेर मागणें करता आनी शेवटाच्या भागान तो सांगता हांवूच तो देवदूत तुमच्या घरान जी केरी भाशेन तोबिताक पिकोवणी मेळ्ळी ती म्हाका लागून हांवें देवा लागीं विणवणी केली साराक थंयसर तो सोयतान सोतायतालो ताचो दुस्पोट केलो म्हजे विणवणेन देवा सरशी पावयली आनी हें तो तांकां सांगून वेता एके भाशेन हांगासर तोबीत आपल्या पुताक संबंदान जियेतलो मनीस जावंक शिकयता आनी तेच भाशेन तोबियास आपल्या कुटुंबा सांगाता जो संबंद आसलो तो सांबाळटा तो दिसती पडटा आतां शुभ वर्तमानांत या
शुभ वर्तमानांत आमकां दोन भाशेचे संबंद दिश्टी पडटा. एक म्हणटा ते इश्टागोतीचे संबंद, जंयसर जेजू मार्ता मारये लागीं इश्टागोतीच्या संबंदान एक आसलो, आनी दुसरे वाटेन रोगताच्या संबंदान मारिया आनी मार्ता ही भयणो रोगताच्या संबंदान एक आसली. हांगासर कितें जाता काय, जेजू एक संबंदाचो मनीस, संबंदाक म्हत्व दिवपी, आनी हाकाच लागून तो जायते फावटी आपले मुणयारपणान जावं एक दीस तरी वेतालो थंयसर आपल्या इश्टागेर लाजरासागेर तांगेर वेळ सारूंक, एके भाशेन खुशालकायेन वेळ सारूंक. कित्याक संबंद आमचें जिवीत रिजुविनेट करता. आनी हाकाच लागून तो हांगासर ह्या कुटुंबांत आयिल्लो आसतना दोन भयणाच्यो गजाली आमी पळयता. एक भयण जी कुजनांत वावुरता जायती राटिनी मिसोड जाल्ली आसा, आनी दुसरी भयण मारिया बसोन आसा. कोणाकूय जरी तर विचारीत दोन जायते भाशेची रिएक्शन दितली. थोडी म्हणटली मारता काय बरें पोडे वावुरता, आनी ते मारिया कितें बसोनूच रावता. आमकां बसोन रावतली तितली आवडना, काम करतली तितली आवडटा. थोडी म्हणटली कसलें हें मारता, कितें कितें उलयता आपली भयणी लागीं अशें उलोवप. थोडी म्हणटली काय बरें मारिया ओगे बाडे रावलें तें तापोवन देखून ओगे रावलें. हांगासर जरी तर पळोवंक गेल्यार दोगांय आपले वाटेन सारकीं आसलीं. मारता भितर कुजनान तें गूल जाल्लें. कित्याक मोगाचो सोयरो इश्ट येता जेजू, आनी आमची कोण मोगाची येता जाल्यार आमी तांकां पेज आनी हारेंच दिन काबार करिना. आमी बरें बरें करतात, जावं तो पुलाव चिकन बिबीक असलें. कित्याक मोगाचो कोण येता, संबंद आमकां उस्कायता त्या मनशाक बरे भाशेन ट्रीट करून. आनी असलीच गोत जाली जायत मार्ताची. जो जेजू येता मोगाचो ताका बरें तें दिवंक. पूण दुसरे वाटेन मारयेचो कितें मन जालें काय, सोयरो मोगाचो येता गरजेचें तें म्हणल्यार हांव ताचे सांगाता वेळ सारतली, ताचे सांगाता उलयतली, हेंवूय गरजेचें. आनी जेजू तेन्ना म्हणटा मारता, जेन्ना तें कंप्लेन करूंक लागता मारता, कित्याक तुका इतल्या वस्तूंची दाश्टी. म्हळ्यार तें जाय ते घडी प्रात करतालें जाय, जाय त्यो डिशी रांदतालें जाय. पूण जेजू तांकां सांगता म्हाका तें नाका गो, म्हाका जेवण ह्यो असल्यो वस्तू नाका, म्हाका गरजेचें तें म्हणल्यार जें मारयेन विचून काडलां तें म्हणल्यार तुमचे सांगाता उलोवप, तुमचे सांगाता वेळ सारप गरजेचें. संबंदान एकामेका सांगाता वेळ सारप, एकामेका सांगाता उलोवप, तेन्नाच की आमी दुसऱ्या मनशाक ओळखूंक पावता. आनी हें की गरजेचें. आयज जरी तर संबंद तुटल्यात, तुटोंक पावल्यात, खंय तरी वयर सकयल जाल्लें आसा जाल्यार आयज ही दोनीय वाचपां आमकां आदार दिता. पयले सुवातेर दुसऱ्याक जाता तितलो आदार दिवंक, दुसऱ्याची सेवा करप. दुसरे सुवातेर जाता तितलो दुसऱ्या सांगाता वेळ सारप, दुसऱ्या सांगाता उलोवप, तो संबंद गोट करप, दुसऱ्याक एप्रिशिएट करप. तो कसलो आसा तो गरजेचें. आयज गोरकार आपले गोरकानीक एप्रिशिएट करता काय, तिणें रांदलां थँक्यू तरी म्हणटा काय, भुरगीं थँक्यू तरी म्हणटात काय, ओ गोरकाराक कितलो वावर करून येता, गोरकान केन्ना थँक्यू म्हणटा काय, तूं जाय तो कुटुंबा पासत वावरता. भुरग्यांक एप्रिशिएट करतात काय, काय बरीं तुमी शिकतात, कितेंय जावं कसलीय ग्रेड येवं, बरी देख तांकां आसा, केन्ना तरी एप्रिशिएट करतात काय. एप्रिसिएशन गरजेचें. जावं तें हे संबंद आमकां एकामेका सरशीं ओडून हाडटात काय, जावं म्हाका हे संबंद ना, हांव पयस पयस भोंवता, म्हाका म्हजी फामील नाका, सोयरी नाकात, हांव एकमुडो जाता. जायते फावटी मनशाची परिस्थिती मनशाक एकमुडो करतात, एकसुरो करतात. पूण संबंद मनशाक इलास्टीक कशी एकामेका सरशी लागीं हाडटा, हें नियाळ करची गरज. जरी तर आमी बागेवन आंतोनीचे नदर घालीत, तो संबंदाक म्हत्व दितलो मनीस आसलो. एक दीस अशेंच एका जोडयेक एक भुरगें जालें, ती आमी जाणा. आनी गोरकार दुबावंक लागलो हें म्हजें भुरगें न्ही म्हणून, आनी हाका लागून आपली बायलेक सतावंक लागलो. ताचेंच भुरगें तो ना आपणावंक लागलो, म्हाका नाका तें म्हणून, तें आनी कोणाचें जायत, ओ विस्वाशी जाल्ली म्हजी गोरकान, हे भाशेन तिचेर आरोप घालूंक लागलो. आनी तेन्ना ही वस्तुरी बागेवन आंदोनी सरशीं आयली आदार मागून, हें सारकें ना म्हणून, हो पूत तो जाला भुरगें तें ताचेंच म्हणून. आनी बागेवन दांतून हें पडयलें. हो कुटूंब हो संबंद पिडार जाला, तुटोंक पावला आनी तुटलाय बी म्हणून. तेन्ना एक व्हड नवल करता तो जेजू क्रिस्ताच्या नांवान त्या भुरग्या लागीं मागता उलोवंक. आनी हें धाकटें बाळ
जाच्यान उलोवंक जायनासलें ते त्या वेळार 9 विजमितांनी उलोवंक लागता आनी म्हणटा होच म्हजो बापूय. हें पळोवन बाप अजाप जाता आनी जो संबंद तुटलेलो तो घडोवन हाडटा. बरेपणी भागयोन आंतून संबंद घडटा आनी आयज देखून आमी ताचे लागीं मागची गरज. आमचे संबंद घडोवंक देवा लागीं आदार मागची गरज. आमकां दर एकल्या आमच्या कुटुंबान पयले सुवातेर संबंद घडोवंक. आयज आमीच कारण जातात संबंद तुटोवंक, जावं ते घरकार घरकान्नी मदें, भुरग्यां आवय बापाय मदें, भाव भयणां मदें, घोडी हांव नाका जाल्लें कितें कितें सांगून संबंद तुटयता जाय. आयज आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांक शिकोवंक जाय टू व्हॅल्यू रिलेशनशीप. आयज तरणाटीं कितलीं एकामेकाचें काडीस तुटयतात. आयज ताचे लागीं फाल्यां ताचे लागीं. कित्याक संबंद गरजेचे न्हय, मौज गरजेची. आनी हे परिस्थितीन कितल्या तरणाट्यांची आनी व्हडल्यांची देखून काळजां आयज तुटोंक पावल्यात. कित्याक वी डोंट व्हॅल्यू रिलेशनशीप. रिलेशनशीप संबंद एक खेळ जाल्लो आसा आनी हें कोणें शिकोवंक जाय. ल्हानूच आसतना आवय बापायन तांकां संबंदाचो मोग दिवं. नाजाल्यार होच भुरगो वाडटा वाडटा सगल्याचे संबंद एक खेळ कसो घेतलो आनी काळजां तुटयतलो. आयज आवय बापायन भुरग्यांक शिकयतना वाडलोल्यांकूय शिकोवंक जाय, घरांत तें शिकोवंक जाय हाव टू व्हॅल्यू रिलेशनशीप. कित्याक आयज चड व्हॅल्युएबल वस्त जाल्या ती आमचे लागीं आसली दौलत प्रॉपर्टी. तें सांबाळूंक आमी व्हडली दुर्गा मानतात, तांचेर कितलो देस्पेस कोत्तात. प्रॉपर्टी भांगार हें तें सांबाळूंक केन्ना तरी रिलेशनशीप सांबाळूंक, संबंद सांबाळूंक आमी कितें तरी केलां. घरकार घरकान्नी मदें ओय ओय सकयल जाता, चल आमी या कावन्सिलिंगांत या, आदार घेवया, केन्ना तरी मागलां. देवा सुरशीं आयल्या, देवा आमचो कुटूंब मोडटा, आमचो कुटूंब तुणटा. ना, खुंयसर वेतेलीं कोर्टान वेतात, हांगा थंयसर वेतात, पूण देवा सुरशीं येना. जायते फावटी कुटुंबांत उपरासलोले जायते प्रश्न किजिला संबंदा बाबतींत आयज देवा सुरशीं हाडचे सुवातेर आयज सोशल मिडियाचेर आसात. फामील झगडटा सोशल मिडियाचेर, जावं ते व्हिडियो घालून व्हडले पोस्ट घालून एकामेकाक थंयसर काबार करतात. देवा सुरशीं हाडूंक जाय आसलें ते, देवा लागीं आदार मागूंक जाय आसलो. हे संबंद आमचे तुणटा, देवा तूंच आमकां आदार दी. पूण आयज खंयसर वेतात, कोर्टान वेतात, सोशल मिडियाचेर वेतात. आयज संबंदांक म्हत्व दिवचे सुवातेर आयज आमी जनवारांक म्हत्व दितात. आयज घरांत आमी जनवारां लागीं उलयतात, सुण्या लागीं ब्लॅकी काम काम, ब्लॅकी काम काम म्हणून. पूण आमच्या वाडलोल्या आमच्या गोच्या लागीं उलयनात. तांचो आमी मेळ आवय बरे भाशेन भांगार जाल्ल्या भाशेन तांचो मेळ ओ ड्रॉपिंग काडटात. पूण जाणटेलीं आमची जेन्ना कितें करतात नेचर्स कॉली तें काडूंक पडटा म्हणून आमी तांकां कुणशाक मारतात. तांचे लागीं वेळ सारचे सुवातेर आमी ते जनवारां लागीं सारतात वेळ आनी आमच्या आख्या आंगाक आमी तांची लॉ घेतात. पूण मनशाचो संबंद घेनात. आयज आमची परिस्थिती असल्या परिस्थितीचेर पावंड्याचेर पावलेली आसा जंयसर जनवारां आनी वस्तू लागीं आमी बरो संबंद जोडटा. जंयसर आमी मनशां लागीं आनी खेरीत भाशेन आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्या लागीं जोडूंक जाय आसलो तो विरोन वेता. आनी हाकाच लागून हो आयचो विशय आमच्या दोळ्यां मुखार हेंच सांगता, संबंद गरजेचे. संबंद मनशाक मनीस जावंक शिकयता. हे सांबाळूंक भागयोन आंतोली लागीं आनी खेरीत भाशेन जो जेजू आमकां संबंदांत जिवंक शिकयता तो ह्या आल्ताराचेर येतलो, आपली कूड आनी रगत दितलो, आमकां सगल्यांक संबंदांत बांदूंक ताचे लागीं दर एकल्याक मागुया. सगल्यो विरावया. ह्या वेळार आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी कुटुंबाचो हुस्को धरून तांच्या बरेपणा खातीर वावुरतना तांकां घोराब्याचो एकवट सांबाळूंक आदार दिवंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान आमच्या कुटुंबांनी एकामेका सोवे मोगाचे बांदपास वाडल्या पुरो म्हूण आनी हे बांदपास बऱ्या कोरण्या उद्देशी ताणें दाखोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया.
हे ट्रेझेनाचे इंतेसांव बेटोयला टोनी आनी जुली डायस बागेवन आतुनीचे मोजूतीन देवान तांच्या कुटुंबाचेर सुबाम आशिर्वाद घालूं म्हूण आनी बरे भलायकेन तांकां सांबाळूंक म्हूण बापा लागीं मागुया. दोळ बाबा कालतिकान तुजे फुडें मागणी दवरल्या ती दोयन आयकून घे म्हूण मागता क्रिस्तां आमच्या सुमया वरवीं. दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया C6 पेज 30. C6 पेज 30. सगळीं उबी रावया. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदविता देवापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन स्वर्गीच्या बापा भोगतीन तुजी सेवा करूंक बागेवन आंतोनीच्या उगडासाक जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदान तुका भेटूंक आमी आयलो. आमचे कुटुंबांतले संबंद सांबाळूंक आनी कुटुंब एकवटाच्या बांदपासान बांदून हाडूंक तूंच आमकां करपा दी. क्रिस्तां आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारान सासनाच्या देवा सोर काळे आनी सोर्वताय जो क्रिस्तां आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणाच्या मनशांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोडान सुफोड करताय. तुज्या विस्वासी मोगाचेर तूं तांकां गवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फोड आमकां लाभशाक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगल्या देवता आनी भोगतां सांगाती संतोसान आमी तुजी स्तुती गायता.
Unsorgituka, unsorgituka, soy soy. Unsorgituka, unsorgituka, soy soy. बापा कोरोस्तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या येजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत जी कोण मोदेंच उबी आसात तुमच्यान बसूं येता फाटल्यान आसात तांकां दिसती पळोवन आपलीच कुशीन कोस्ट मोरोन सुसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो म्हणलो तो आपल्या शिचांक दिलो आनी म्हणलो हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची तेच पुरी जेवण जातूच ताणें खावस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिचांक दिली आनी म्हणली तुमी समेस्त घेया आनी हातलें पियेया ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक घोराचें रोगोत पातकाचे बोगसणे मेळचे तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक कुरात सगळीं उबी रावया भावार्थाचो गोट पोर गोठूया Sophia Jesu tuje moroni so moronta tuje punorci moroni porgota tuja inia बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जूनपणाचो भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुवणची खावस तुका समर्पिता तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुळार घोशवतले आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसचे आमचे बागेवन बापा फिलिप नेरे आमचे गोवडी बापा आनी सगळे यानिकी वर्गां बरोबर तिघा प्रिती मोगान वाड पुनर्जूनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूट कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक जे पोरजोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांचे हांगासर एकठांय जाल्लीं आसात आपलो वाडदीस काजाराचो दीस समोर उपतात कोण पिणीत आसात नोकरी सोदतात आपले पुरुश्ण घेवन आयिल्लीं आसात कोणाचे कुटुंबान सोंबून तुटल्यात तांची सगल्यांची दया कर म्हूण मागता आंकवार मरी देवाची माये सांगाती बागेवन दवरून बागेवन रांदून आनी सुरखाणें तुका मानवल्यान ते सगळे भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटून तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूतान पवित्र आत्म्याचे कोणान सोर पदवीदार बापा सोरमुंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन हात जोडून दीर धरून म्हणुया आमचे बापा सुर्गीच्या नांव पवित्र तुझे राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो गिरास आमकां आनी आमी आमची इश्टल्यान बक्षिता तशी आमची पातकां दोस आनी आमकां खाळीं पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन नोत्रेकता तर आमकां जीवदार काकलुटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां आमच्या पातकांचे न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भारताचे दिश्टगार आमचे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जे ते राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सुम्या शांती सदांकाल तुमची सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाचे शेली संवसाराचे पाप खातीर आमची काकूळ कर
देवाचे शेळी संवसाराचे पाप कातिल्ली आमची दाखोवतो देवाचे शेळी संवसाराचे पाप कातिल्ली आमकां शांती ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती शेडीच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी सोम्या धर्माची भितर येवच्याक म्हाका फावो ना तुमच्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळ्ळी आमी क्रिस्ताची कूड शेव मेरेन सगलीं उबी रावतले उपरांतूच आमच्यान बसून दिमेरो मागण्यांत वेळ सारूं येता Only those who are baptized in the Catholic Church and are in communion with the Catholic Church may come forward to receive Holy Communion. कोमिन्याच्या वेळार आमी गायन घेवया D43 पेज 71 D43 पेज 71 Come on, do what
प्रार्थूया. मोगाळ आणि विस्वासी बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणाच्या बोडान बागेवन दांदोनीची देख घेवन तुज्या मोगान सदां ती रावंक आमकां फावो कर आनी आमच्या कुटुंबान संबून सांबाळून ते मजबूत करूंक आनी हे भाशेन एकवटाचो कुटुंब करून तूंच आमकां करपा दी. क्रिस्तां आमच्या सुमया वरवीं मातशें बसुया. कालच्या दिसा तुमचें धर्म दान जालां 1,06,270 रुपया. ह्या तुमच्या उदारपणाचेर देवान बागेवन दांदोनी देशी आपलो भरपूर आशिर्वाद घालचो. कोणाकूय मिसा दिवंक जाय वो इगोजेक डोनेशन दिवंक जाय, आमचें ऑफिस उक्तें आसा, थंय तुमी वचून दिवचें. मिसा उपरांत सोविनियर रूम उक्तो आसतलो. तुमकां धर्मीक वस्तू जाय जाल्यार थंय मेळटात. आमचें सदांचे भाशेन पार्किंग 2 व्हिलर्स हांगासर आमच्या इगोजेच्या कंपाउंडान, 4 व्हिलर्स आमच्या पार्किंग लॉटान. जीं कोण पिडेन दुयेंत येतात तांकां हांगासर शिमितेरीन वाटेन आसल्या कॉरिडोराचें घेवन येवचें. थंयसर रॅम्प आसा, तांकां चडूंक सोंपें जातलें. आमच्या कॉन्फरांत तुमकां भाव मांडावळ दाखयता, ती तुमी पाडचें, तांचें सांगणें तुमी आयकुचें. आमचे फिरगोजेचे वस्तुऱ्यांचे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसात. ती आपणे रांदलेल्यो वस्तू घेवन हांगासर विक्रेक ते दवरतात बँड स्टँडान. तुमी त्यो घेवन तांकां आदार दिवचो. तुमची घुमसार आयकूंक म्हणयारी आसात. मिसां चलता आसतना आनी मिसा भायर लेगून कोणाकूय जोरी तर घुमसार जावंक जाय, तुमी थंयसर त्या कॉरिडोरान वचचें. थंयसर तुमचो दोर आसा आनी तेच भाशेन थंयसर एक रुमूय आसा. सालिगांवचे सेमिनारीच्या रितुरान सेमिनारी पासो डोनेशन कुपन धाडल्यान आमचे व्हॉलंटियर्स इगोजे भायर बसून आसात. तुमचे कडेन मागतां फुलना पाकडी दिवंक हे आमचे सालिगांवचे सेमिनारीक तुमी उदारपणान आदार दिवचो. देव बरें करूं. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा. बागेवन आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणी. बागेवन आंतून तुज्या नांवान आनी तुजी विणवणी देवान केलेली विस्मिताय आयकून व्हडा बोरवाशन हांवूय तुजे फुडें येतां आनी तुजी दोळ नदर म्हजेर घाल म्हूण काल तिकोणी मागतां. नोमान तुका बागेवन आंतून निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या धर्म दिता. कोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मळ, बोर म्हजें मौन जाणवाय, पेटूय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोन्यांनी देवाचें उतर पुरगोटूंक म्हाका शिकय. हे देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें गोती बरीत काळीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे विंगेंत आयिल्लो तोच बाळोक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका भोगसण येतलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवाशान रावता. बागेवन आंतून दुखेस्तांच्या पुजूंडारा तुजी दोळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हज्यो हुस्क्या आनी खुंती, म्हज्यो भिरांती आनी आंखान पड. तुजे वेगीत आसल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोतींतलोय म्हाका निवार. ह्या वेळार तुका जाय तें माग. उत्सुऱ्यांच्या बागेवन तांतून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणनाय, पूण तांकां सदांच पावंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवीदार मजतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवाडाय, तोंडाय आनीक शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय, गोठाय आनीक जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोदीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलून तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनोदी कोर.
शेवटाक आमी गायन घेवया U25 पेज 243 U25 पेज 243